सगळी उबी रावन दिसाची सुरवात एक गायन गावया. आय 15 याज्ञिकाची वाखाणणी पान 7 आय 15 पेज 7. सगल्यांक देव बरो दिसच्यो. आयज म्हज्या जल्माचो दीस. देवान म्हाका जिविताचें देणें फाव केल्ल्या पासत हें दिनवासणेचें बलिदान देवाक हांव भेटयतां आनी सगल्या देण्या पासत देवाक हांव दिनवासतान वाकाणटां. तशेंच आमचो डिकन एस्त्रोनी सोमाराक तो आपलो जल्माचो दीस मुरपता. देवाक आमी ताच्या जिविताच्या देण्या पासत दिनवासुया आनी वाखाणुया आनीक देवाच्या मोळ्यांत तो वावरूंक ही आपली तयारी तो कोत्ता तेन्ना बरो भाग्योंत याज्ञीक तो जावंक आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायलां आपलो जल्माचो दीस समरपता फातिमा फेर्नांदीस, एग्नस विएगस, जेसिका डिसुसा आनीक मायरन पिशोत. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगल्या वायटा विघ्नांतली राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. कार्डोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आल्बर्ट फाल्कांव, फ्रांसीस फाल्कांव, जुसे मारिया मोंतेरो, आग्नेलो फाल्कांव, रेमेडियस फाल्कांव, इनासियो फाल्कांव, फिलिप पेरेरा, विन्सेंट क्रास्टो आनीक जो मार्टिन्स. केद भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच जें झूज चालू आसा तें झूज बेगीनूच बंद जावंक शांती येवंक समाधान जावंक आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमच्या पाद सुकूर रिबेलोचो वाडदीस. पाद सुकूर 9 वर्सां याज्ञीक कसो देवाच्या मोळ्यांत वावुरता. तातूंतलें 1 वरस आमचे फिरगोजेचे सेवेक तो आसा. तशेंच ह्या म्हयन्याचे 16वेर आमचो डिकन एस्त्रोनी कोस्टा हाचो वाडदीस. ह्या वर्सा डिकन एस्ट्रोनी फिरगोजेच्या वावरांत आमकां मोलादीक आदार दिता आनी ताचे वरवीं आत्मीक वाटेन आमकां जायतो फायदो जाला. फुडल्या म्हयन्यान डिकन एस्ट्रोनीची याज्ञिकी मागणी जातली. पादसुकूर आनी डिकन एस्ट्रोनी दोगांयकूय देवान खेरीत गूण दिल्यात. पवित्र सोबेक ताच्या देण्या पासत
आयज देवाक आमी आर्गां दिताना देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तांचे गुण वाडोवं आनी चडोवं म्हूण आयच्या मिसांत आमी मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें सांगूंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्य सुद्दां सांकवार मारे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो क्रिसा क्रिसा काकुतो क्रिसा क्रिसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. थोडोसो बेलुगीच रावन तुमची खासगी मागणी देवा आमकां दवरात. सर्वेस्परा देवा म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पण तुजेच उतरावते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिले. म्हज्या मुणयारपणाचे कायदे सोपून पाळूंक आनी म्हजे जबाबदारेक खाल आसलेले पोरचे तुजे कशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे ते राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरचे सर्वेस्परा तुमच्या देवा सोडशी परतून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालें घोटान. कोती दुखीची उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओटांनी आमी तुका वाखाणणीची भेटवणी करच्याक सगळें आमचें खोटेपण काडून उडय. असिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्याचेर आमी चडून बसची ना. आमकां आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हणून पाचारची ना. कित्याक तुजेच सोवे अनोथांक काकलूत मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो कडसरलो. दोवा वरीं हांव इस्रायलाचेर पडटलो आनी कोणेली सारको तो वसतलो. लिबानाच्या रुखा पोरी तो पाळा घेतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो अर्जेंटिना वरी सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा परी दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावलेक ती बसून येतली. गोवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें.
दांकाचो मोळो ती रोयतली आनी लिबानाच्या इतलो 9 वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रिमाक आनी कसो सोंबून उरला. तांचे मागणें आयकता तो हांव आनी तांचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सदांच जियेता सुरू रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफोल जाता. शाणो मनीस हीं उतरां समजून घेवं. जाणार मनीस तांचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बोरी मनशां तांचेर चलता पूण पातकी मनशां आड्डून पडटा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओळखार. आमचो जबाब जावं दी. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. उतून म्हणया, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. ओळखूंक येनासलो हो तालो हांवें आयकलो. तुज्या कानार जू दवरले ते हांवेंच काडले. फाटी करचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोलदीरपणान उलो मारलो आनी हांवें तुका निवारलो. जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. वादोलाच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरिबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरचे म्हजे शिटकावणेक कान दी. इस्रायला तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्तांतल्या देसांतलीं तुका भायर काडलीं तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. म्हजे पोरचे म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलेली जाल्यार, बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव तुका पोसतलो आसलो आनी कोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्po तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगोर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो कोत्ता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राजांतावन पयस न्हय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें.
सुम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना देवान इस्रायल पुरचेक विचून काडली, देवाक जाय आसली ही पोरसां पवित्रतायेन आपलें जिवीत जियेलोली. आनी देखूनच देव मोइसेसा कडल्यान तांकां हे 10 उपदेश दिता आनी हे 10 उपदेश पाडून तांचें जिवीत सदांच भाग्योंतपणाचे वाटे धरूंक देव आपलें मन हे इस्रायल पुरचेक उक्तें करून दवरता. पूण जशीं जायतीं वर्सां बोलांतलीं इस्रायल लोकां मदले धर्माचे शिकपी आनी शिकोवपी उपरासले आनी तांणी ह्या 10 उपदेशांचेर आदारून आनीक जायते कायदे जायत्यो समजण्यो लोकां मुखार दवरल्यो आनी अशें सांगतात की 613 आनीक कायदे ह्या 10 मानामेदाचेर आदारलोले तांणी काडले. 365 करचे न्हय आडवारलोलीं कामां सांगतात तसले आनी 248 कितें करचें हें सांगतात तसले अशे कायदे ह्या 10 मानामेदाचेर तांणी विचून काडले. आनी आयज आमी पळयता असलोच एकलो धर्मशास्त्री जेजू मुखार येता आनी जेजूक ह्या सगळ्या आज्ञा आनी ह्या सगळ्या कायद्या मदलो खंयची वडती ती तो जेजूक प्रश्न करता. आनी जेजू जो देवाचो पूत, जो 10 उपदेशांचो बापा बरोबर दिणार आसलो, तोच ह्या एक समजणी कशी हे 2 मानामेंत तांच्या मुखार दवरता. देवाचो मोग करप आनी पेल्याचो मोग करप. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, 10 उपदेशांची आमी बारीकसाणेन शिकोवप केलें जाल्यार हेंच थंय आमकां मेळटा. हे 10 उपदेश ह्या 2 मानामेताचेर बांदलोले कशे आसतात. देखून देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग जावन आसा बुन्याद ह्या 10 मानामेताचे जे देवान आपले पोरशेक दिलोली. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता काय? जेजू आयज तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. तूं जर भाग्योन जावंक सोदताय जाल्यार ह्यो 2 वस्तू तुवें तुज्या जिवितांत करूंक जाय. पयले सुवातेर देवाचो मोग. आनी देवाचो मोग सगळ्या तुज्या काळजान, बोडान, शक्तीन तुवें करूंक जाय. म्हणजे तुजें आख्खें जिवीत घेवन तुवें देवाचो मोग करूंक जाय. तुज्या जिविताच्या दर एके घडये तुवें देवाचो मोग करूंक जाय. आनी तुजो मोग जसो तूं कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना मोग करूंक आमकां शिकयलोल्या त्याच देवा कडल्यान आमकां आदार मागुया. सदांच देवाच्या मोगान आमी वाडूंक आनी आमच्या जिविताक मान रेस्पेद दितात. आमचोच आमी मोग कोत्तात तसोच आमच्या पेल्याचो मोग करूंक त्या जेजूची कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. उबे रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरया. आमचे पवित्र सोबेक पाप साहेब लियोक आसबीस कार्डिनाल फिलिप नेरीक आदारी बेस सिमावाक सगळ्या आमच्या यादनिकांक आनी म्हत्वाशांक सदांच पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी गोठाय आसची म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे भोगावो तुका. मोदली उदेंतीक झुजान मिसोल आसात ते देस हे झूज कुशीक दवरून संवाद, समजिकाय आनी शांतीचो रस्तो दवरचो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान
तुका आमचो सरकार अंतोर करी नासतना ल्हानांतल्या ल्हानांक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक आपल्यो येवजण्यो फुडें व्हरच्यो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाकडे वोतां तुका. फादर सुकूर आनी डिकर ॲस्ट्रनी हांकां देवान सदांच उर्बेन बरो आनी बरी कुडीची भलायकी दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाकडे वोतां तुका. फादर सुकूर आनी डिकन ॲस्ट्रनी हांच्या गोरच्यांक तांच्या आवय बापूयक आनी भावा भयणांक देवान उपूट बेसांवां घालून आनी आपल्या मोगान राखून म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाकडे वोतां तुका. बापा हांवें थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेठोनेक आमी गायन गावया सी 18 याज्ञिक उंडो समोर पिता पान 30 आनी 6 सी 18 पेज 36. याज्ञिक उंडो समोर पिता आमची मना समोर तुया तुमच्या मुख्याची गुणा गोयार करता अर्धा आमची गोयार गोया यादीका कारोस मेटोयता आमी आमची जी मेटोया Rogoto pordida Ami amci pisavia म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पुतबिदार देवा बापाक मानता तसलें सामूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा तुजे पोतबेन हांवें दयाळपणान दीस आनी काळ तूं चलयताय. तुजे कुरपेन म्हाका फावो जाल्ल्या मुणयारपणाचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी ह्या दानाच्या बळान तुजे पोरचेचें आनीक याज्ञिकाचें काळीज मोगान चलय. अशें गोवळ्या हिंडाचें विद्यापण तशेंच हिंडाक गोवळ्याची जोतून केन्नाच उणी जायनासो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची गास बरात. आमी ती सर्वेस्परांत हांव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पोतबिदां सासनाचे देवा सोरकां सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळज मोना परतून शुद्ध आनी नवी करूं अशें तांच्या वंडवण्यांतली सुटोवन सोदतल्या वस्तूंचो फावो तेपणी उपयोग करूं. सोरोना तसल्या वस्तूंक लोबदूं सासनाच्या जिविताची दायजी जावंक हो केरीत काळ तुवें फाव केले. देखून सोर देवदूतान सातां भक्तां सांगाती तामोन आसतना तुजी स्तुती गायता. Sorvestor Deo, Sorgari
सर्वेस्परा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पोरा तिनसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त केयात आनी केयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सो आनी मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावटाचो गुट Sumiami Olokata Ani egasi Tervieto Vivrevovi Tu coro tesor Tuje monor Orgota देखून सर्वेस्परा सोंब्या जिवच्या मन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वांची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा सिमियाव आमच्या दारी गवणी बापा आनी सगल्या सोस्कांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाशान ओतरून गेल्यांत ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आयज करीत भाशेन फादर सुकर डिकन एस्ट्रोनी आनी सगळीं भावां भयणां जी आपले समारंभ करतात तांचेय पासत मागुया अशें बागेबोंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागेबोंत जुजे तिचो पोती बागेबोंत दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदबेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक Amen. देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमी करूं त्या जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सणेकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार दया करून जिवितांत सोबस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक आकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्तात्म्याच्या दोन मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस शुभेच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी तुजे कोशे परमळ तिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटांत सांबाळ तुजी येता राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात
देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें मत्स्यकारा येवं म्हाका फावना, पण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. एक तुझी आज्ञा आमकां जेजूक आमच्या काळजान शेवतोन हें गायन गावया. D9 पान 51. D9 पेज 51. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मुखेलो oso te cabezazo amiga mocorzo e tu ci andiamo tu venanzo muchero oso te cabezazo प्रार्थया. सर्वेस्परा आनी सासनाचे देवा, तूं सगल्या शेगुणाचो ओरोम आनी सोपुनाय ह्या गुटांत वांटो घेतल्या वरवीं तुज्या कुरपेन जें कितें सारकें तें करूंक आनी कोरें तें परगटूंक भावार्थ्यांक कोरण्यांनी आनी शिकवणी तुज्या वाटेन चलूंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया.
मोगाळ भाव भयणांनो, हांव जाणा जायते जाणांक रोखडेंच कामाक वचूंक जाय, पूण थोडीशींच उतरां तुमच्या नांवान हांव पातकुराक फादर सुकूर रेबेलो हाका जल्माची पोरबी दितां. 40 वर्सां ताका आज भरतात, रुबी जुबली, आनी याज्ञीकपणाचो मोग, सेवा दिवप, मोगान काम करप हो ताच्या जिविताचो भाग. आनी हांगासर वावर करता आसतना ताचे बरोबर कामूय करपाक याज्ञीक कशें खूब उमेद येता. कित्याक कांय फाटीं फुडें जावपाक दिना. पीएस पासून जायतो आसलो जाल्यार आपणाच्या भुजांचेर घेता. हो पादिका तुजो काम हे, आपूण करचो ना तशें न्हय. सगल्या कामान मिसळ जावन मोगान आपलें याज्ञीकपण जियेता. ह्या पासत तुमच्या नांवान किरीत भाशेन ताका हांव शाबासकी दितां. आनी जल्माच्या सुमयार देवान ताका जायतीं कुशालकायेन भरलोली, बरे भलायकेन भरलोली याज्ञीकपणाची वर्सां फावो करूंक मागता. परवां परवां डिकन एस्ट्रॉनी आजचो जोन, पूण सोमाराक ताचें रावंक जायना, तांचें फॉर्मेशन आसा. फाल्यां वचूंक जाय ताणें. आतां वचून येतलो तो, पूण फाल्यां सांजे वचूंक जाय ताणें. म्हणटच आमकां मागूंक मेळचें ना. ह्या पासत आमी आयजूच ताचे पासत मागला. आनी दियाकनो कसो आमचे इगर्जेन येवन सगल्या वावरान तो मिसळ जाला. कातेकिस्तांक फॉर्मेशन टॉक दिवपाक जाय, ऑल्टर बॉयजांक पळोवंक जाय, युथा बरोबर मिसळ जावंक जाय, कोयराक शिकोवंक जाय, कोमन्या वांटूंक जाय, ऑपेरा आतां बरयला. जायत्या वावरांत तो मिसळ जाल्लो आसा. आनी ताकाय बरो याज्ञीक जावपाची खोशी आसा हें दिश्टी पडटा. म्हणटच ताकाय आमी परबी दिता आनी ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. ताचे पासून आमी परवां थावन मागूंक सुरू करतले. कित्याक तांच्या वडिलांचें मन पयलीं चीट पडून दी, मागीर तांचे पासून तुमी मागात. फाल्यां ताची चीट पडटा बेरपाटे इगर्जेन. ती चीट जाली म्हणटच सोमाराक थावन आमी ताचे पासत मागूंक सुरू करतले. आतां बायलो समोरम जाता तेन्ना हांगासर आमी रावचे ना. बायलांत केक कातुतले दोगांयची बराबर, कित्याक थोडो लोक मागीर बेता. सो हांगासर तुमी ताका आडावचें न्हय. मागीर केक कातले उपरांत मागीर जाय तितलो वगत उलयात. पूण आतां रोखडेंच आमी तुमकांय वचूंक जाय. म्हणटच बायलांत केक कातुतले जाणी मांडावळ केल्या मिसाची आनी दुसरी आमी तांकां काळजान थावन दिनवासता. म्हज्या बहिणी हांवूय संदी घेता आनीक देवाक दिनवासतान वाकणटा म्हज्या देण्या पासत जिविताचें देणें फाव केलां. तशें तुमकांय दिनवासता. जाय तो मोग, जाय तें बरेंपण, जाय तो हुस्को तुमी आमचे सोबेन दाखयतात आनीक आमच्या पासत तुमी मागतात. देखून तुमकांय काळजांत थावन देव बरें करूं. म्हाका डिकनाक आनीक पातविगाराक तुमच्या मागण्यांक दवरचें आनीक आमी सदांच तुमकां आमच्या मागण्यांक दवरतले. तशेंच दिनवासता पातविगाराक जाय तो मोग, जाय तो हुस्को, जाय तें बरेंपण म्हजें सोबें तो दाखयता. देखून ताकाय काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा आनीक देवान ताचेर, ताच्या वावराचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. उबी रावया. पिराचीत काळांत किरीत भाशेन पवित्र सभा आमकां किरीत पोरचेचे मागणी दिता हें आमी ह्या वेळार म्हणटल्यो. सर्वेस्परा तुजी काकलूत मागतल्या भावार्थ्यांचेर तुजी दयाळ दिसका. हे पोरी तुज्या बरेपणाचेर पातयेवून तुज्या प्रिती मोगाच्या देण्यांनी आख्खो संवसार ती भरूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सव्यास सर पुदविदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मोगाच्या भयण बानू आयज सांजेर क्रिस्ताची वाट आसतली 5:30 वाजता. उपरांत मिसाचें बलिदान आनी एडोरेशन आसतलें आनी आज किरीत भाशेन आमचो नियाळ आसतलो. देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलें ह्या जेजूच्या उतरांचेर हो नियाळ जातलो. तुमी येवचें आनीक ही देवाची पेकोवणी, शांती, कुशालकाय तुमी तुमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत अनुभवचें म्हूण आमी मागता. मागणे सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक
देवाचे पुदवे सैतानाक आनी सगल्या खोट्या ओतम्याक हेमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्या ओतम्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळ पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया E8 पवित्र सोबे पासत पान 201 E8 पेज 81. पवित्र सोबे पासत आगादू गावापा आमच्या गोड्या पासत आगादू गावापा सगल्या वागड्या पासत आगादू गावापा आगादू गावापा जेजू आमचो गुरू जेजूचे शेजारी जेजू आमचो गौरी राजो शेळ्यो आमी जेजू आमचे मस्तो ताचे सादे आमी जेजू आमचे मस्तो ताचे सादे आमी Bebaso, Argadu Gababa, Namjabulia Baso, Argadu Gababa, Sobelia Baso, Argadu Gababa, Argadu Gababa. Very nice. Father, Father, give Father. Happy birthday. Happy birthday.